नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत सत्तेर आशिल्ल्या एनडीएन मेळिल्ले घणघणीत एयास विरोधी पक्षांच्या महागठबंधनाक खावची पडली हार. एक्झिट पोलाचो अदमास थारलो खरो. जॉब स्कॅमात पुजान घेतले मंत्री सुदीन ढवळीकर, उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायाचे नाव. नोकऱ्यां खातीर घेतिल्ले 17 कोटी रुपया दिले पार्सेकर आणि निखिलाक. पुजाचो आरोप. सीबीआय वरवीं चवकशेची आपाची मागणी. मंत्री सुदीन आणि मोगोबाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान भायर आयले. पुजान केल्ले आरोप. पुजा नायकान केन्नाच मोगोच्या कार्यालयांत करूंक ना काम, सांगतात ढवळीकर भाव. एनईपीचेर आधारीत अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत एनईपी धोरण यशस्वी. पुराय देशांत एनईपी लागू करपाच्या बाबतींत गोंय राज्य सगळ्यात फुडें, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. तुया गोवा एंटीबायोटिक्स फार्मास्युटिकल कंपनीच्या कामगारांक मेळूंक ना 3 म्हयन्याचो पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान कामगार गेले संपार. प्रश्न सोडयतलो कंपनीच्या उपवेवस्थापकाचे आश्वासन. मस्तिमळ काणकोणांतले लोक उदका खातीर काडटात वळवळे. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटाव जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार करतले आंदोलन. थळाव्यांची शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुजान तिगांची नांवां घेतल्यात. मोगोबाच्या ऑफिसांत आसतनाय पयशे घेवन आपणे नोकऱ्यो विकिल्ल्याचे पुजा सांगता. 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरानूच आपल्याक उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायाक मेळोवन दिले. 613 नोकऱ्यां खातीर आपणे उमेदवारां कडल्यान घेतिल्ले 17.68 कोटी रुपया उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायाक व्हरून दिल्ल्याचो आरोप पुजान केलो. ह्या पुराय प्रकरणाची सीबीआय वरवीं चवकशी जावची अशी मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकर हांची नांवां घेतल्यात. आपूण मोगोपाच्या ऑफिसात कामाक आशिल्ले. थंय लेगीत आपणे पयशे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात. पूण 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरान आपल्याक उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायाक मेळोवन दिल्ले. तूं तांच्या वांगडा संपर्कात राव म्हूण सुदीनानूच आपल्याक सांगिल्ल्याचे पुजान जाहीरपणान सांगले. 613 सरकारी नोकऱ्या खातीर उमेदवारा कडल्यान आपणे 17.68 कोटी रुपया घेतिल्ले. हे पयशे आपणे निखिल देसाय आणि उत्तम पार्सेकराक व्हरून दिल्ल्याचे पुजा सांगता. आपल्या कडेन पुरावे आशिल्ले, पूण अटक जाल्ली तेन्ना एक मोबायल दिवचले आणि दुसरो मार्दोळ पुलिशेंत जप्त केल्लो. अटक जाल्ली तेन्ना आपणे उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसायचे नाव पुलिसांक सांगिल्ले. 2019 जॉइनिंग झाले. आम्ही पूजा नायकाकूच घेऊन आलो. सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगले की आता तूं निखिल देसाय आणि उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर, कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणा रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केली. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोवन दिवचो. आणि एविडन्सली म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले, 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन, आनी एक आसा तो म्हाका अटॅच आसा. मिनिस्टराचें बीन नांव सांगलेलें? मिनिस्टराचें नांव सांगलें आसलें पण हेंचे दोगांचें नांव सांगलें. पण तुमकां मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय, पयलीं तेणी सांगलें. हांव थंयच व्हरून दितालें. आता ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या. ते कोणाक मेवले? तिका कोणाक मेवले तुमी? तिका कोणाक मेवले? एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले तिका पयशे दिवपाक? हय, ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिले. तुम्ही नावा काढल्या त्यात ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते? हय.
नोकऱ्या खातीर आपणे एकलेनूच पयशे घेवंक ना, हातूंत आनीकूय लोक आसात. आमची 9 जाणांची टीम आशिल्ली. आपल्या वांगडा तांकांय अटक जाल्ली. आतां हो जो 17 कोटीचो वेव्हार केलो तो आपणे एकलेनूच. आपल्या वांगडा जी आशिल्ली तांच्या वेव्हारा बद्दल आपल्याक कितेंच खबर ना म्हूण पुजा सांगता. नोकऱ्या खातीर 2022 मेरेन आपणे निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकाराक पयशे दिल्ल्याचेय पुजाचे म्हणणे. तशें तूं एकटेच आसा पैसे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूप जण आसा. खूप जाणां ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्ली, खूप कडली आसा. मग ती कितले जाण आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम ऍक्च्युअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केली येयात पण म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी हा तो? तो तुझोच. आणि त्यांचो कितलो हा टोटल? नोकरा. या पुराय प्रकरणाची एक तर सीबीआय ना जाल्यार उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशावरवीं चौकशी करपाची मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केली. इमिजिएट ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आसले. इमिजिएट जजीस अपॉइंट जावपाक जाय फॉर इन्क्वायरिंग इंटू दीस. सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार यू कॅन रिक्वेस्ट द जजीस, दे वील डू इट. रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस वील डू इट, आय एम शुअर, टू एक्चुअली फायंड आउट हू आर द पीपल बिहायंड दीस क्रायम. पुजा नायकान केल्ल्या आरोपाविशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मुख्यमंत्री उलयनासतना गेलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुजा नायकान केल्ले आरोप मंत्री सुदीन आनी दीपक ढवळीकरान भायर आयले. पुजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयांत काम केल्ल्याची नोंदूच नाशिल्ल्याचे मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर सांगता. जाल्यार हे प्रकरणात पुलीस 14 दिसांनी रिपोर्ट सादर करतले उपरांतूच आपूण ह्या विशयाचेर भाश्य करतलो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें. फाटल्या कांय दिसा सावन गोंयांत परतून एकदा कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. पुजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत विरोधकांनी लेगीत सरकाराक धारेर धरीत ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात म्हूण मागणी केल्ली. हेच प्रकरणात शुक्रारा पुजा नायकान व्हडलो गौप्य स्फोट केला. ह्या प्रकरणात तिणें मंत्री सुदीन ढवळीकराचें नांव घेतलां. आपूण मोगोपाच्या कार्यालयांत कामाक आसतना पयशे घेवन नोकऱ्यो दिल्ल्याचें पुजान जाहीरपणान सांगलें. हे विशीं मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी मोगोपाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांकां विचारल्यार तांणी पुजान केल्ले आरोप न्हयकारले. पुजा नायकान केन्नाच मोगोपाच्या कार्यालयांत काम केल्ल्याची नोंदूच ना अशें दीपक ढवळीकर सांगता. जाल्यार ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर पुलिसांक 14 दीस दिल्यात. पुलिसांचो तपास पुराय जाल्या उपरांतूच आपूण ह्या प्रकरणा विशीं उलयतलो म्हूण मंत्री ढवळीकरान सांगलें. मिनिस्टराची नावां घेतली आणि त्याने म्हटलं की आपण जेन्ना NGP ऑफिसर कामाक आसले तेन्नाच्यान हे सगळे जॉब काम नाशिल्ले, ते केन्नाच ऑफिसार नाशिल्ले. कितें सांगता ते ताकाच खबर. आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा न्ही, कंप्लीट जावन दी बरें. पूण तुमी पक्षाचे प्रेसिडेंट मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे, ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले MGP. शी इज डिस्टर्ब. तुका दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब. ती शिकयत तें उलयता अशें दिसता. मुद्दाम टार्गेट करता म्हणटा तुमी? कोण तरी शिकयता. तुमच्या पक्षाक आनी तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करता करपाक लायला की कितें हें सगळें सत्य आतां. पण 8 दिसां येतले न्ही भायर. कोण टार्गेट? ब्रँच पळय टायम ब्रँच पळय इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. ते इन्व्हेस्टिगेशन जालें सगळें भायर येतलें न्ही. तेच्या नंतर उलोवपाचें. त्यांच्यानी म्हटले ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटले. ऑफिसांत ते नाच जाले केन्ना अशें कितें. 2009 ते आज पर्यंत कोण त्या नांवाचें कोणूच ना. ऑफिसांत आशिल्लो तो आमचो एक्स कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट माडतोळकार, तो 9 ते 2022 कितें आशिल्लो. ताका विचारलो पडटो एकलो सांगचो, आमकां आपयता. ऑफिसां आसपाक जाय न्ही अशें खोटें उलोवन तेंची चाल कितें कोणाची कितें आमची आमकां खबर ना. कितें जातली कित्याक टार्गेट करता काय दिसता तुमकां? खबर ना आमकां न्ही. पुलीस has taken the view very seriously. आज बसून म्हणजे कसलोच हे मेळिल्लें ना. हांव बरे तरेन आज बसून लोकां कडेन वांगडा सबंद गोंयचे लोक मुख्य वळखता, म्हजे फॅमिलीक वळखता, म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता. सो देर इज नो क्वेश्चन. पुलीस हेज आस्क्ड फॉर 14 days. पुलीस कम विथ 14 days रिजल्ट. त्यांच्यानी सांगला की तुमच्या ऑफिसान असले म्हणून कामाक ते. म्हज्या ऑफिसांत कोण ना. म्हज्या ऑफिसांत जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी एकाउंट्सांतल्यान पेमेंट जाता तांकां, तातूंत वचून पोलीस चवकशी करता.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचो मोगोपाच्या फुडाऱ्यांनी निशेध केलो. मोगो पक्षाचो व्हडलो फुडारी फाटलीं 6 वर्सां जाली राजकारणांत आसा अशें करून त्या मनशाचें नांव पेड्ड्यार करपाक सोदतात. त्याच बरोबर पक्षाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न चल्ला. जाणून बुजून कोण तरी हे षडयंत्र करपाचो यत्न करता अशी खर टिका मोगोपाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. मिटींग आपोवप व्हडलो मुख्य कारण हें जें आतां गोंयांत जें कितें जॉब स्कॅम प्रकरण जें चालू आसा आनी ते जे कोण इनवॉल्व आसा भितर जेणे कोणें पयशे दिले म्हणटा तेजो स्टेटमेंट गेले आयज जो कितें स्टेटमेंट ताणें दिला नांवां घेतल्यांक हे गजालीक म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्सभर जालें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी एका वर्सा नंतर ती बायल म्हणटा की आपूण मोगो पक्षाच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ली. मोगो पक्षाचो जो व्हडलो नेतो आसा गेली 25 वर्सां तो राजकारणांत आसा आनी आपली एक स्वच्छ प्रतिमा घेवन तो उबो आसा. त्या मनशाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न जाला आनी नेत्या बरोबर आमच्या पक्षाचेंय नांव पेड्ड्यार करपाचो प्रयत्न चालू जाला. हेजो आमी खर निशेध करता आनी तो निशेध करपा खातीर आमी आज तातडीन ही मिटींग आपयली. हे एकंदरीत प्रकरण चालू आसतना आमकां अशें दिसता की जाणून बुजून कोण तरी हे षडयंत्र करपाचो प्रयत्न करता. NEP धोरण लागू करपाचो विशय आयिल्लो तेन्ना इतकी धांवपळ कित्याक करतात म्हणून जायत्या जाणांनी प्रश्न उपराशिल्ले. NEP धोरण बेगीन लागू केला अशें जायत्या लोकांनी म्हणिल्ले पूण आमी वेळ काडलो ना. NEPचेर आदारीत अभ्यासक्रम आनी प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत NEP धोरण लागू करप यशस्वी थारलें. हाचे खातीर केंद्रीय मंत्रालयान ताची गोंयची तोखणाय केल्या. पुराय देशांत NEP धोरण लागू करपाच्या बाबतींत गोंय राज्य सगळ्यात फुडें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केलें. It is a successful completion of the 1 year. 1 year complete जावप आणि सक्सेसफुली 1 year completion करप हे खूप महत्वाचें आसा. NEP इम्प्लिमेंटेशनचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना बऱ्याच जाणांक दिसलें की इतकी घाई कित्याक. आमी ताका म्हटलें की आमी जर आतां घाई करिना आसत जाल्यार आमकां बस मिस जातली आनी ताकाच लागून फ्रॉम द डे 1 वी हॅव स्टार्टेड म्हणजे वॉट एवर द म्हाका खूब जाण म्हणजे इन एसेंब्ली सेशन्स ऑल्सो आनी आउट ऑफ द एसेंब्ली सेशन्स की तुमी खूब घाई करता तुमी चुकतले हे खुबशे जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. बट हीच टीम ज्यांच्यांनी एट अ ब्लॉक लेवलाचेर वचून म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशनचो इम्पॉर्टन्स समजून सांगलो. NEP ते लागपी सिलेबस रेडी केलो. NEP खातीर लागपी ट्रेनींग मॉड्युल्स तयार केले आनी NEP खातीर लागपी ट्रेनींग प्रॅक्टिकली ग्रावंड लेवलाचेर वचून दिली. ताज्याच खातीर आमकां इट इज अ पॉसिबल जालें आनी म्हणून आज ऑल इंडिया लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंटेशनाच्या बाबतींत सगळ्यात जर कोण फुडें आसत जाल्यार ते गोंय स्टेट फुडें आसा. प्राउडली आमी सगळे जाण म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव पळयता की एट द नॅशनल लेवल 3-4 टायम्स हांवें पर्सनली मिटिंग्स जेन्ना which is chaired by our education minister Bab Dharmendra Pradhan and Jani chair करतात they are always म्हणजे they have congratulated for the Goa state. It is successfully implementation of the NEP. No doubt तांच्यांनी आमचे NEP इम्प्लिमेंटेशन्स अजूनही बी बाकीच्या स्टेटीक फॉलो करपाक लायले हे आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा. बींग अ स्मॉल स्टेट हे आमच्या खातीर पॉसिबल जालें अशें न्ही. स्मॉल स्टेट नॉर्थ इस्टानूय आसा म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की बारीक स्टेट तुमी इजिली करूं शकतले बट ना. NEP म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टांत आशिल्ल्यो ते बारीक स्टेटी आशिल्ल्यो बट हो तसो टफ टास्क आशिल्लो. म्हणजे आमी म्हणटा तशें रुटीन 40 वर्सांचो एड्युकेशन क्षेत्रांतलो प्रवास हो क्रॅक करून भितर वचप आनी आमी जाका म्हणटा की वेन इट इज एन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड आनी अलॉंग विथ द प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हे इम्प्लिमेंट करप तशें सोंपें नाशिल्लें. बट हे करता आसतना हांवें बद्दल जें सांगलें इट इज एन कमिटी हू हॅज सक्सेसफुली हेडेड बाय नॉट हेडेड बाय मी बट इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी एड्युकेशन. ऑल द इन्स्टिट्यूट हांकां बरोबर घेवन हाजे सिलेबस तयार केलें म्हणजे ताजेरूय बी तांच्यांनी खूब जाणांनी टिकाय केली हांव ना म्हणना बट ताजेरूय एक स्टेप मात करून तांकां समजून सांगलें आनी कंप्लिटली इम्प्लिमेंट केलें फ्रॉम बेजीक प्री प्रायमरी लेवल टू दॅट हायर एड्युकेशन लेवल हे बद्दल जेन्ना आमकां दिसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी पळयता
की गोंयांतले अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा होच कमी जातलो. अनएम्प्लॉयमेंट आमकां दिसना हांगासर. ताका लागून आमचें सरकार काम करता. जेन्ना हांव स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलिंगाचेर हांव जेन्ना परत परत उलयतालो की तुमी जर पळयशे आसत जाल्यार टुरिजम सॅक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर ह्या सॅक्टरांतलो आत्ताचो जर इंडियांतलो रेट पळयत जाल्यार द हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट खंयसर जाले आसत आनी हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर गेन खंय जाले आसत जाल्यार ते गोंयांत जाले. हांव प्रावडली सांगता आनी दीस इज अ नॅशनल लेवल सर्वे हो दिसून आयला. पण हे कित्याक जालें तर आमी मायंडसेट बदलपाक शकले. साहित्य अकादमीचो 2025चो बाल साहित्य पुरस्कार नामनेची कोंकणी लेखिका नयना आडारकर हांकां फावो जालो. हो पुरस्कार साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक हाणें दिलो. ह्या वेळार नामनेची गुजराती लेखिका वर्षा दास मुखेल सोयरी म्हणून हजर आशिल्ली. हांव नयना आडारकर. हांव पिरायेच्या 8 वर्सांसावन बरयता. हांवें 33 बाल साहित्याची पुस्तकां बरयल्या. वेगवेगळे विशय विविध तरेचे विशय हांवें हाताळ्ळ्यात. म्हजो बेलबायचो शंकर आनी हेर काण्यो ह्या कविता संग्रहाक म्हज्या साहित्य अकादमीचो 2025चो बाल साहित्य पुरस्कार मेळ्ळो. आनी म्हाका खूब खोस भोगता. एक जबाबदारी म्हणजे नवे साहित्य नवे तरेचे साहित्य निर्माण करपाची जबाबदारी म्हजेर आयली अशें म्हाका दिसता. आनी हांव साहित्य अकादमीचे उपकारी आसा. म्हणजे सगळ्यांची उपकारी देव बरें. भारताची उदरगत आनी सगळ्यांक एकवटीत दवरपा खातीर दर एका भारतीय आनी गोंयकार नागरिकान योगदान दिवप भोव गरजेचें आसा. दर एका विद्यार्थ्यान आनी तरणाट्यान आपल्या क्षमते प्रमाण विकसीत भारत तयार करपाक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान घडोवन हाडिल्ल्या युनिटी मार्च ह्या कार्यावळी वेळार केलें. साकार करपा खातीर निजेच स्वप्न पळोवं नाकात. जाग्यार रावन स्वप्न पळयात आनी तें स्वप्न पळोवपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून आमी जे म्हणटा की क्लीन इंडिया कोणा खातीर आमच्या खातीर आसा. फिट इंडिया कोणा खातीर आमच्या खातीर आसा. अरे आमी जर फिट उरले आसत जाल्यार हो देश फिट उरतलो. आमी जे म्हणटा की डेली अर्दे वर एक्सरसायज आसतलो, योगा आसतलो, प्राणायाम आसतलो, हे कोणा खातीर आसा? मोदीजी खातीर न्ही, म्हाज्या खातीर न्ही, हे तुमच्या खातीर आसात. आमी जितके फिट उरतले आसात, जो फिटनेस आमी मेंटेन करतलो आसात जाल्यार तोच फिटनेस हो आमकां कालांतरात देशाची जेन्ना 100वी पुराय जातली, आमी विकसीत भारत 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांच्या मदीं जेन्ना देश स्वतंत्र जावन 100 वर्सां पुराय जातली, याद दवरात. कारण देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तुम्ही आमी नासले, गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तुम्ही आमी नासले. आमी म्हणटा की हे गोंयचे स्वतंत्र जाल्या उपरांत आमचो जन्म जालो, पण निदान आमी म्हणटा की देशाच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करता आसतना, गोंयच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करता आसतना म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन आसप गरजेचें आसा. आणि ते कॉन्ट्रिब्युशन खंयच्या माध्यमांतल्यान आसतले तर विकसीत भारताक तेन्ना आमी म्हणटा की 100 वर्सां पुराय जाता आसतना म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन दिवप हें गरजेचें आसा. आनी हें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तुमी केल्ल्या कामाच्या रुपांतल्यान. आज हांव पळयता म्हाज्या समोर आशिल्ले स्काउट गायडचे, NSS आसतले, वेगवेगळे सगळे स्टुडंट्स आसा, पण हे सगळे जाण आपले करियर करतले आनी त्या करियरांतल्यान जेन्ना कॉन्ट्रिब्युशन दितले तेच देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन आसा. आज आर्ट आसतलो, कल्चर आसतलो, रिसर्च आसतलो, इनोव्हेशन आसतलो, टेक्नॉलॉजी आसतले, ह्या सॅक्टरात तुम्ही फुडें वचपाची गरज आसा. आणि गोंयांत
आम्ही त्यो संधी अवेलेबल करून दिल्या आणि तुमच्या सगळ्या खातीर हे सगळें तर हांव म्हणटलो की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा. तुम्ही फक्त ह्या टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन ग्रॅब करपाची गरज आसा. अरे आज सांखळी सारकेल्या ह्या ल्हानशा शहरात PG to KG KG to PG हे शिक्षण हांगा अवेलेबल आसा. आमकां चड पयस वचपाची गरज ना. मुद्दाम तुम्ही पळयच्यात सांखळी सारकेल्या ह्या ल्हानशा शहरात तुम्ही जर म्हटलें की म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएट करपाक जाय खंयच्या हिंदींतल्यान फुडें आशिल्ली म्हाज्या समोर आशिल्ली गव्हर्मेंट कॉलेज ते पोस्ट ग्रॅज्युएशनचें एड्युकेशन तुमकां अवेलेबल करून दिता. आज आमी हांगासर रवींद्र भवन सांखळी हांगासर जमल्यात. सगळे युवा जे आसात ते सज्ज जाल्ले आसात की हे वर्स सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे जन्माचे 150वें वर्ष आनी त्या निमतान माय भारत युवक कल्याण क्रीडा मंत्रालय भारत सरकार यांच्या वतीन संपूर्ण भारतभर हे 150वें वर्ष आम्ही साजरे करतात आणि त्या निमतान प्रत्येक जिल्ह्यान एक पदयात्रा आयोजित केल्या जेतून 800 ते 1000 विद्यार्थी युवक सहभागी जातात आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज हांगासर उत्तर गोवा स्तरीय ही हांगासर पदयात्रा जाता. ज्या पदयात्रेचे आता उद्घाटन आमचे मुख्यमंत्री मानाधिक डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते जातले. ही पदयात्रा जी आसा ही संपूर्ण एक हांगारसून ती हरवळेच्या मंदिरापर्यंत वयतली. मुख्य उद्देश या पदयात्रेचो आसा की सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे जे विचार आणि राष्ट्रीय एकते खातीर याका आमी पोलादी पुरुष म्हणतात की विविध जे आमचे कडेन संघराज्य असली आणि त्यावेळेचे मांडलिक राज्य असली ती राज्यां एकत्र करून ती हो भारत अखंड करपाचें काम सरदार वल्लभभाई पटेल केला. तो विचार आजच्या तरुणापर्यंत पोहोचवचो. प्रत्येक तरुणामध्ये देशभक्तीची भावना निर्माण जावची आणि हे राष्ट्र अखंड आणि एक दवरच्या खातीर प्रत्येक युवकान एक आपले योगदान दिवचे म्हणून हे एक अशा तरेची पदयात्रा. ही पदयात्रा 26 तारीख मेरेन सगळ्याच जिल्ह्यांनी चलता. 26च्या उपरांत प्रत्येक जिल्ह्यातले युवक परत आमचे गुजरात हांगासर आमी एक राष्ट्रीय पदयात्रा आयोजित केल्ली आसा. ज्या पदयात्रेत देशभरातले युवक सहभागी जातले. 26 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर अशी ती राष्ट्रीय पदयात्रा त्यांचे जन्मस्थान जे आसा केवाडिया थंयसून सुरू जावन ती तेजे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आसा थंय मेरेन वतले. फाटल्या 8 म्हयन्यासावन मस्तीमळ काणकोणा उदकाचो व्हडलो प्रश्न उपराशिल्लो आसा. थळाव्यांनी नगरसेवका सयत वॉटर सप्लाय अधिकाऱ्याक जाप विचारली. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटाव जावंक ना जाल्यार काणकोणच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. आता 7-8 म्हयने जाले. पयल्याक उदक बरें येतालें. आतां उदकूच येना आनी आतां 4-7-8 दीस उदकूच ना आमकां. मातशें येयलें आमकां सकयल लोकां येयलें मेळ्ळें वयर लोकां ना. कितले वेळ येता दिसांतल्यान? एकूच दाळ येयलें तेच दाळ बंद करतात. कितले वेळ अशें दिसांतल्यान? दिसांतल्यान कितले वेळ येता म्हणटा काय एक दिसाक कितले टायम अशें येता? कितले अर्द वर, 1 वर, 2 वर? 2 वर येयल्यार 1 वर 2 वर येता. तें बी सारकें आमकां भरपा मेळना. कितल्या येता? टायमिंग ना तेंगेलो. 12 येता केन्ना 10 येता 9 येता टायमिंग ना. मग केन्नासून प्रॉब्लेम जालो आता? 8 म्हयने जाले. 8 म्हयने जाले. पयलीं सारकें येतालें? 24 वर उदक चालू उरतालें. 24 तास. कित्याक प्रॉब्लेम जाला? कित्याक तुमी ऑफिसांत गेल्ले न्ही थंय? कितें सांगलें कितें तुमकां? तेणी आतां ती फुटान सांगला. फुट्ट म्हण सांगलें. पण आतां कितले 6 म्हयने जाले म्हणले तुमी? 8 म्हयने. 8 म्हयने तुमी कांयच करूं ना कितें? इचारले बी ना तेंकां? इचारले मातशें सोडटाले मातशें आमच्या कमी कितें वापरप मातशें कितें उरतालें तितलें पुरता बंद दवरता आनी बापाली येवची ना उदक अशें आमी पयलीं बंद दवरता इल्लेशें तें आमी वापरतालीं. ते वयर पडटा आमकां सारकें उदक येना काल आमकां फक्त 2 बालदी उदक मेळ्ळें. 2च बालद्यो? उदकूच येना आमकां सद्दां त्रास करपाचे मातशें वयर पडटा न्हू. कितले दीस प्रॉब्लेम हो? आमकां सेम तो असो 8 म्हयने सेम आमी एक वाड्या वयली सेम ते. वॉटर सप्लाय कोणाक सांगले तुमी? आमी धीरज बाबाकूच सांगता. कितें टॅक्निकल कितें आन्सर दिता कोण? टेक्निकल म्हणल्यार कितें आसा की आतां हांव इलेक्ट जाल्यार आतां 4-4.5 वर्सांनी पूण 4.5 वर्सां भितर ह्या 8 म्हयन्या पयलीं आमकां 24 तास उदक येतालें. ह्या लोकांक इतके दिसा उदकाची कंप्लेन नासली. उदक चालू आसतालें 24 तास. जेन्ना 7-8 म्हयन्या पयलीं जेन्ना लोक सांगपाक लागले उदक येना येयल्या पासून प्रेशर ना जेन्ना हांवें ते हेय विचारले पयलीं लेक्चर आसलो मागीर तो म्हणपाक मातशें आज ब्रेकडावन जाला मातशें एडजस्ट कर पंप मात मोडला रिपेरिंगा धाडला ओके मागीर परत मागीर तो ट्रान्सफर जालो मागीर दुसरो येयलो. तो येयलो म्हणपाक आपण पळयता तो येयल्यार कितलोसो तेंप जालो. तेंचोच लायनमॅन सांगूंक लागले कोण येयलो तो आमी अजून वळखयत ना म्हणून. तेका खबर ना प्लांट खंय आसा खंयचे पंपींग आनी खंय हें करता ते लिफ्ट करता. अशें वेळाचेर हांव एकदां डायरेक्ट हिंगा येयलो विजीट करपाक
तेन्ना येयल्यार तेंगे टाकी पंप मोडला आसलो तेन्ना मागीर तेंकां रिपेर करपाक मेकानीक हाडले मडगांवच्यान मागीर हांव तिका रातचे 8 साडे 8 म्हणल्यार आमगे वार्डांतले 2-4 जाण मंजुनाथ लक्ष्मण आमी रावले आनी तें हें करून शेवट मागीर चवथी पयली काय केन्ना तरी तें गेल्ल्या तें करून मागीर उदक सुट्टकीर मागीर आमी घरा गेला पूण कोणाच्याच कडच्यान आन्सर म्हणटा क्लियर मेळना हो तेजेर घालता तो हेजेर घालता पूण लोक हितून सफर जाता आमगेले आतां त्या वाड्यावर लोक पळय आसा साईबाबा टेंपला कडेन आयटी कडेन त्या लोकां कडेन म्हणटा खंयचेच सिंटेक्स भरपाचें प्रोविजन ना कित्याक ते ल्हान प्लॉट आनी ती नळ्याची घरां दुसरी म्हणल्यार ते सकाळीं वयर कामाक गेल्ले लोक सांजची घरा कडेन येता तें उदक न्हांवपा पडटा रांदपा पडटा सकाळ फुडें भुरग्यांक स्कुलाक धाडपा उरता कपडे मोळपा उरता अशे वेळाचेर घरा कडेन येयल्यार नळ सोडीत जाल्यार एक थेंब सुद्दां उदक आसना आनी हो 8च म्हयन्याक कितें प्रॉब्लेम जाला हे परत डिपार्टमेंटान तेंगे सांगत येयल्लो आसा कोणूय सिरियसनेस ना हेजेर पूण आतां वार्डांत लोकांक सगळ्याक घेवन आमी जेन्ना ऑफिसांत मेळ्ळे तो ह्या प्लांटार येयला आनी तेंचे भितर डिस्कशन जालां आनी तेंगे कितें म्हणटा सोल्युशन ह्या 2 दिसां भितर काडटा म्हणला ह्या आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.